मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कसे आसा तुम्ही? आम्ही सगळी बरी आसा. सो टायम झाला असं 11:30, जसं आम्ही आता व्लॉग स्टार्ट करता. सो इश्वीक न्हिदला. सो मॉर्निंग रुटीन आमचे चालले आसा. सो म्हटले रितिकाचे एक्झाम सोंपले. सो म्हटले त्याचे बुक दवरता पळय हांव कबड, ते आयज मातशें डीप क्लीन करया म्हटले. जे कितें जाय नाका ते सगळें काडून उडोवया. कित्याक ते आतां तुमकां खबर आसा तो 5th वयतलो. सो आनी बुकां बी येतली. मी दवरपाक न्ही जागो उरना. सो म्हटलें जे कितें बुकां बी नाका पळय ते सगळें आयज काडून उडोवया आनी कितें जाय नाका ते चॅक करया म्हटलें. सो रितिकाकू म्हटलें हांवें तूंय यो मातशें बस म्हटलें, मातशें चॅक कर. आनी चडशीं बुकां न्ही फर्स्ट स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्ड तशें आसलेले बूक. सो हांवें म्हटलें आतां काय यूज ना न्ही ते. सो तो रितिकाचें न्ही हांवें नर्सरी केजीचें न्ही एक नोटबूक दवरला हांवें, एक रिमेंबरन्स म्हणून. तशें हांवें फर्स्ट स्टँडर्डचें एक नोटबूक दवरला हांवें, ते एक यादेक कशें कळ्ळें तुमकां न्ही. सो बाकीचें कितें नाका पळय ते सगळें हांवें काडून उडयतलें. आनी तुम्ही पळोवंक शकता हांगा सगळें काडलें हांवें, बरें ताका पुसून घेतला. सो म्हटलें सगळें बूक न्ही अरेंज करया. ओके, सो हें करून घेता आनी मागीर मेळटा तुमकां. हें पळयात सगळें दवरलें हांवें. ओके, हें सगळें न्ही तेजे पेजीस आसा भितर, म्हणजे एज ए रफ बूक म्हणून यूज करूंक मेळटा न्ही. सो हे सगळें यूज केलेले नोटबुक्स. हे तितून फाटल्यान न्ही खूब पेजीस आहा. सो ताका मागीर हांव रफ बूक म्हणून यूज करतलें. आनी हें सगळें न्ही न्यू आहा नोटबुक्स. सो ते मागीर पळोवया. आनी सकयल न्ही सगळें स्टोरी बूक आसा आनी थोडेशे ड्रॉइंग नोटबूक, ड्रॉइंग बूक आसा. ओके, सगळ्यांनी तो आसा चार्ट पेपर रोल. तो खूब आहा ते चार्ट पेपर, व्हायट कलर आहा फक्त. आनी हे सगळे क्राफ्ट पेपर आनी हे सगळे कंपास एक करून दवरला हांवें. आनी सगळें हें आतां इतलें सगळें उडोवंक जाय, कांय यूज ना ते सगळें आतां उडोवपाचें. सो एक्चुली न्ही तेंचे हे सगळें इतले आहा ते कचरो, ते सगळे न्ही फर्स्ट स्टँडर्डचे बुकां आसा, सेकंड स्टँडर्डचे बुकां आसा. हांवें बेश्टे दवरलेले, पण दवरून कांयच फायदो ना हय का न्ही. सो आतां आनी बुक्स येतले 5th स्टँडर्ड, आतां आनीक ते भरतले. सो म्हटलें काय यूज ना. आनी तेजे नोटबूक न्ही अशें कोणाक दिवं शकना यूज करपाक. सो एकदां ते यूज केले न्ही मी जालें ते, कित्याक तातूंत ते बरोवचें पडटा बुकार, नोटबुकार, सॉरी टेक्स्ट बुकार न्ही ते बरोवचें पडटा. ते मागीर करेक्शन बीन करतात टिचरी. सो तेंचे नोटबुक्स टेक्स्ट बूक न्ही कांयच यूज ना. कोणाक दिवया म्हटलें. आमच्या टायमार कितें जातालें, आमी कोणाक दिताले हाफ रेटीन बीन हय का न्ही, बुक्सां बीन. सो हेंचे बूक न्ही वन टायम यूज करपाचे आनी मागीर ते उडोवपाचेच, कांय यूजूच ना, कोणाक दिवूं शकना. सो ते सगळें आतां उडोवंक जाय. सो हें म्हजें उरलेलें काम. म्हटलें आतां एग्जाम सोंपलें, म्हटलें क्लीन करया, म्हटलें कितें आहा तें काडून उडोवया. सो जालें. सो तें आतां एक पिशवेन घालून न्ही भायर दवरतलें. मागीर ती येतली न्ही कचरो वालो, ती मागीर व्हरतली मागीर ती. सो हेका म्हटलें सगळें ते कचरो घाल म्हटलें भितर. बरो आपूण भायर बसता आनी टी व्ही पळयता. सगळें आमी करपाचें हांगासर कामां, आमच्यान कामां सोंपना. म्हटलें तें तरी कर म्हटलें सगळें. हें दी रे, ते पिंक कलर दी. हां, ही पळय दी रे. हय, ते हें मरे ते रिपोर्ट कार्ड. बरो बसला भायर टी व्ही पळयत. सो तेजो आतां उठपाचो टायम जाला. घाल भितर सगळें. तूं काय आतां तें कल ना, यूज ना ते बूक सगळें घाल. केन्ना केन्ना स्टोरी बूक ऑर्डर कर म्हणटा पप्पा कडेन. आं, एमेझॉनासून स्टोरी बूक हाडटा. इफ खंय आमी भायर गेले स्टोरी बूक हाडटा. जस्ट एक दिसाचो शो, एक दीस बसतलो बरो वाचतलो, मागीर जालें. तशें पडला बूक स्टोरी बूक अशें करता. आनी हाडना जाल्यार तोंड सारकें फुगता हेंचें. आनी हाडून दिलें ताका तें बरें यूज करना, वाचना. आतां पळय हॉलिडे पडला म्हटलें बस रे की ड्रॉइंग बीन काड. ना, ड्रॉइंग काडपाचें ना, कांय नाका, फक्त टी व्ही पळोवपाचें. इतले आमी कलर भरला तुमकां सांगू. आमच्या टायमार इतले बरे बरे कलर बिलर नासलेले, सांगता तुमकां. हेंकां आतां इतले बरे बरे कलर आसा, हें आसा, बरें बसून ड्रॉइंग काडपाचें हॉलिडेन. कांय ना, सकाळीं उठलें, खावपाक प्रॉब्लेम, खावपाक नाटकां. मागीर कितें कर म्हणटा ड्रॉइंग काड, हें काड, कांयच ना. इतले ड्रॉइंग कलर्स भितर पडला. आतां पळया इश्यू कितें करता पळया. थंय ताका दवरला हांवें ते कलर बरें पॅक करून. कोणें कितें कलर बीन दिले न्ही ते न्यू न्यू काडटा यूज करता कितेंय कांय ना, बेश्टें अशेंच वेस्ट. दवर सगळें तें. हां, गेल्ल्या कडेन हें घेता तें घेता, अशेंच करता हें भुरगें. आनी दिना तेंचें तोंड फुगता मागीर, तिडक मारता मागीर. ओके, सो जेवण जालें. ओके, सो आयज आसा ड्रमस्टीक करी केला, दाळ घालून सोय घालून केला. फाटीं केल्लेले आईन दाळ विदावट सोय घालून, ते शिवाक आवडटा. पण आयज केला पळय दाळ घालून सोय घालून, ते शिवाक आवडना. तरी पूण कर म्हटलें, म्हाका तें सोय घालून न्ही ड्रमस्टीक करी खूब लायक. ओके, दाखयता तुमकां. हें पळयात ड्रमस्टीक करी बरी सोय घालून आनी लसणाचें न्ही फोण्ण मारला. हें म्हाकाय हें खूब लायक.
हे पळय खूब हेज्या वांगडा एक पिक्कर आसल्यानी जेवण बरें वयता आनी चिटकी आसलेले थोडेशेच चिटकी आसलेले चिटकीची भाजी केल्या एक बटाट घातला कित्याक चिटकी थोडेशे आसलेले सो बटाट घातला आनी भाजी केला सो आयज इशुकाक जस्ट एक दोनूच ड्रमस्टीक दवरला थोडेशे हें घालतले चिटकी आनी तांदूळ आनी दाळ भिजत दवरला सो आतां न्ही हांव जेवणाक करता दही फोडणी म्हणजे दहीक न्ही अशें फोडणें मारता आनी तें खावूंक न्ही खूब बरें लागता नॉर्मली आमी कर्ड रायस करता तितून आमी शीत एड करता पण हितून न्ही डायरेक्टली कर्ड घेवपाचें कर्ड मातशें पातळ करून घेवंक जाय चड थीक घेवंक जायना नाजाल्यार तुमी बटर मिल्क ताक तेय तुमी घेवं शकता आनी ताका न्ही बरें फोण्ण मारपाचें आनी तें शिता वांगडा न्ही खूब बरें लागता आनी तें न्ही वन टायम आतां करप आनी आतांच खावप तें अशें दवरूं शकता फ्रिजीन तें मागीर बरें जायना कळ्ळें न्ही सो तेन्ना फ्रेश करपाचें आनी खावपाचें आनी आतां समर सिजन स्टार्ट जाल्लें आसा सो दही ताक बीन हें खावंक जाय कळ्ळें तुमकां न्ही आनी केन्नाय सपोज रांदपाचें बी नाका दनपारचें बेजार येता शीत करात आनी अशें दहीक न्ही फोण्ण मारात जेवपाक न्ही खूब बरें लागता दाखयता तुमकां सगळें प्रिपरेशन केलां हांगा ओके चला सपोज हांवें दही न्ही उदक घालून न्ही पातळ करून घेतला आनी जितलें तुमकां जाय तितलें तुमी घेयात हें पळयात पातळ करून घेवंक जाय इफ तुमकां हें नाका जाल्यार तुमी ताक तें रेडीमेड ताकूय मेळटा बटर मिल्क तेय तुमी घेवं शकता ओके असं दवरला हांवें पॅन आनी तातूंत घालता एक 2 चमचो तेल घालता सो तेल तापलेलें आसा जस्ट थोडेशें घालता हांव जिरा घालता सो आतां घाली आमी कांदो तो कांदो न्ही हाफ हांवें चॉप करून घेतला तें घालता लसूण घालता लसूण न्ही फायन चॉप करून घेयात कढीपत्ता घालता आनी 2 न्ही सुकी मिरसांगो घालता हांव सो बरें एका न्ही फ्राय करून घेवया सो कांदो न्ही मातशें एक लायट ब्रावन जाय सर चड अशें ब्रावन करनाकात मातशें कांदो बरें फ्राय करून घेयात मागीर पुरो चड फ्राय करनाकात सो कांदो न्ही फ्राय जाल्लो आसा आतां घालता हांव हळदीचो पिठो जस्ट थोडेशेंच चिली पावडर घालता हांव हाफ टीस्पून एक 1/4 टीस्पून घालता हांव जिरा पावडर जस्ट थोडेशें इफ तुमकां जिरा पावडर नाका सॉरी कोरिएंडर पावडर कोरिएंडर पावडर कोथमिरीचो पिठो इफ तुमकां कोथमिरीचो पिठो नाका घालपाक तर तुमी स्कीप करात सो लो फ्लेम करात आनी ताका मातशें बरें फ्राय करून घेवया सो 1-2 मिनटांनी आमकां हें बरें फ्राय करून घेवंक जाय सो हें न्ही जाल्लें आसा गॅस बंद करता आतां हें बरें थंड जावंक जाय गरम गरम आसतना दही घालनाकात मातशें बरें थंड जावं सो दही न्ही तुमकां कितलें दाट जाय कितलें पातळ जाय त्या प्रमाणे तुमी उदक घालात सो मीठ घालता हांव बरें ताका मिक्स करून घेयात आनी तडका न्ही हांगासर बरें थंड जाल्लें आसा सो आतां आमी घालया हितून सो बरें एका मिक्स करून घेयात आनी हें शिता वांगडा खूब बरें लागता आनी अशेंय पिवपाक न्ही हें खूब बरें लागता ओके सो फायनल तेज्या वर घालता हांव कोथमीर सो बरें मिक्स करता सो जालें आमचें दही तडका शिता वांगडा जेवपाचें अशेंय पिवपाचें हें पळयात सो ट्राय करा तुमी तुमकां तें खूब लायक जातलें कळ्ळें न्ही सो हांव टेस्ट करून पळयता खूब तेंप जालें आमी करूंकूच ना आनी आमी डॅडीक हें खूब लायक डॅडीक तो आनी कामाक वयताना बी अशें करून व्हरतालो बेस्ट जाला कळ्ळें तुमकां जाल्यार कांदो बी तुमी चड घालूं शकता कळ्ळें न्ही आनी अशेंय पिवंक खूब लागता ट्राय करा आनी म्हाका कमेंट करा ओके हो आमचो उठलो इश्वीक आतां उठ्ठा न्ही तेन्नाच ताका रोखडोच ताका भरोवंक जाय नाल्यार मागीर न्हू रडटा जेयना सारको सो म्हणटा ताका पळय उठलो आतां काजळ बिजळ सगळें सारोन दवरला तोंड हांव ताका काजळ लायता हांगासर आनी समजा ताका पावडर लायता तरी पूण त्या गरमेन घामान न्ही सगळें तो हें करता म्हाका कमेंट केलेलें की पावडर लाय म्हणून पावडर लायता हांव आमचो आतां हो जाला दाखयता तुमकां सगळें हें केलां लायट ना कितें लायट लाय सो हें पळयात काजळ बिजळ सगळें न्हिदलो तुजें सात्ता उठलो कितें रे दाखय कितें रे तोंड पळय तुजें हां ताका न्ही हांगा दांत येला न्ही तो हत करता ताका दांत लागता सो सांज जाली हां सो सांज जाली आमी आतां भायर सरला वचपाक शिवोली एक आमचे युटी फॅमिली तेंगेर तुमकां खबर आसलें न्ही लास्ट टायम हांव गेलेले अंकलाक पळोवपाक हॉस्पिटलान मणिपाल हॉस्पिटलान सो तुमकां हांवें मणिपालाचे कांय अशे व्हिडिओ बी करून नासलें हांवें
तर अंकला पप्पा गेल्ले मणिपाल हॉस्पिटलान म्हणजे अशें एक व्हडलो ऑपरेशन आसलेलो अंकलाचें आनी तें बरे भशेन जालें ऑपरेशन. सो तेन्ना गेल्लेलेच मागीर आनी परत वचोकूच ना मेळपाक. सो हांव मदीं मदीं आंटीक फोन करतालें, खबर घेतालें अंकलाचें. सो म्हटलें आयज या म्हटलें पळोवपाक. आनी अंकलाक न्ही इशुका पळोवपाक खूब हें आसा, म्हणजे आपल्या इशुका पळोवंक जाय, आपल्या इशुका मेळोंक जाय. आमगे येता म्हणटाले ते क्रिसमसा टायमार, सो तांकां येवपाक मेळोंक ना. सो म्हटलें आयज आमी सगळ्यांनी या म्हटलें, अशें ना. हय. सो एक्चुली बेगिना भायर सरपाचें आसलेलें. आंटी म्हणपाली आपूण उरची ना म्हणपाली, ती चर्चीन वयतली म्हणपाली. सो आपूण लेट येता. सो म्हटलें ती आतां घेतली का घराडें. सो म्हटलें आमी लेटूच भायर सरया. सो आमकां ती काय मेळोंक जाय न्ही. सो वचून अंकलाक पळोवन येवया. ओके. सो मागीर आनी टायम मेळचो ना. फाल्यां या म्हणटालो हांव. फाल्यां नाका म्हटलें, आयज फ्री आहा, वचून बेगीन वचून येवया म्हटलें. ओके. सो आमी सगळीं जाणां भायर सरला. सो डायरेक्ट तुमकां थंय मेळटा. आनी तुमी ताका पळयलाच, हांवें फाटीं बड्डेक गेल्ले आमी अंकलाच्या. मागीर हें मदर मॅरी गेल्ले अशें ना. मदर मॅरी गेल्ली आमी, लुसियानो अंकल. ओके. सो आनी तुजो चेडो न्ही 12थाक न्ही पास जाल्लो आसा. तर तुमकां खबर आहा न्ही रिजल्ट जाला 12थाचे. तर ताका एक बारीकशी गिफ्ट घेतला आमी. होप ताका लायक जातलें. ओके. सो डायरेक्ट तेंगेर मेळटा. ओके. चला फायनली पावली आमी लुसियानो अंकलागेर. पयली रिशिका घेतली ताणें. अंकल म्हणटालो आपल्याक घेवंक जाय म्हणून. शिव आयलो खंय दवरता गाडी. कोण रे. न्यू फेस न्ही. पळयता बसून घे. तुझें नाव विचारता हांव. ओलांडो हांवें गिफ्ट हाडला कित्याक 12th पास जालो तो. बरें म्हाका सांग. हांव तुका एक बारीकशें गिफ्ट दिता. तुका लायक जातलें काय ना खबर ना. पळय तूं. थँक्यू. बारीकशें. थँक्यू आनी कित्याक घेता. कितें रे. खबर जस्ट न्हिदपा पावलो. लवीन आंटी फोन न्ही सामको हॅप्पी आलो. ताका फोन हांसत आहा सारको. काडनाका ताका सगळें जाय. तो चश्मा काडा बरी दिसता. तूं काडू. हा येस. आमकां उलोवंक आतां पयलीं भशेन ना. आतां आमकां उलोवंक मेळना कित्याक हो आनी बरोबर पे रडता. असं म्हटलें आनी येता आमी. तूं या ना ताका एकदां न्हीद येयला. वयता आमी. सिद्धार्थ ताका कॅमेरा जाय. तूं रड नाशिल्ली घे ताका. पळयता आमी आनी नेक्स्ट ब्लॉग तुमी पळयतले. लुसियानो अंकल आमगेर येतलो. नेक्स्ट ब्लॉग ते वतलो आनी आमी हांगा वयचिना. आतां अंकल आमगेर येतलो. शुअर. प्रॉमिस. हांव आतां व्हिडिओ कॅप्चर जाला. एप्रील मंथ केन्ना यो तूं. यो फोन. आमी लायफान खूब तरेची पॅटीस खाला बट चीज पॅटीस फर्स्ट टायम हांगा खाला. चीज पॅटीस कितें. या ओके. थँक यू व्हेरी मच. स्टार्ट टाटा टाटा बाय टाटा बाय बाय टाटा बाय बाय टाटा सायकल चले मी चले व्हिडिओ काढ. सो आमी इला काफे बसले. शिव बरो घरा जेवपा नाका खंय भायर जेवया खंय. तुवें म्हटलें न्ही भायर खावया म्हणून. आपल्याक खंय पराठा खावंक जाय खंय रोटी खावंक जाय खंय. या म्हटलें घरा जेवण फाल्यां जेवया न्ही गे. बारीक बारीक कितें ऑर्डर केला. आयले कितें दाखयता तुमकां. हो आमकां उलोवंक दिना खंय गेल्ल्या कडेन. आं फक्त मस्ती जाला. एक कडेन बसना. आतां न्हीद गेली हेजी. आतां गाडयेन न्हिदलेलो तो. उठलो तो म्हटलें बेगीन ऑर्डर करुया जेवया खावया आनी या म्हटलें. तो बसना.
केला गोबी मंचुरियन आणि गोबी मंचुरियन खूप बरें उरता केन्ना खावंक ना आमी अशें आयकलां पण आयज ट्राय करया म्हटलें गोबी मंचुरियन. सो रोटी घेतला मशरूम कढाई आणि रितिकान घेतला पाव भाजी. सो पावली आमी उदळूच पावले पयलीं आयले आनी पयलीं इशुकाक खिचडी बरयले कित्याक टायम जालो आतां 11 जाली सो ताका पयलीं खिचडी बरयले रिलॅक्स. सो तुमी पळयलें आसतलें आयज आमी गेल्ली लुसियानो अंकलच्या घरा. तुमकां खबर आहा अंकलचें हेल्थ मातशें बरें ना एक मेजर ऑपरेशन आसलेलें तें एक बरे भशेन जालें कळ्ळें तुमकां न्ही. आयज अंकल हॅप्पी जालो इशुकाक पळोवन आई कित्याक आमी केन्ना न्ही आमीच वयताले हांव आनी शिवूच वयताले ताका पळोवपाक अंकलाक. सो दिसता म्हणटा आमी सगळे जाण या अंकल खूब हॅप्पी जालो बरे भशेन उलयले आनीक जाय आसलेलें आमकां अंकला वांगडा उलोवपाक. सो कितें करतलें इश्वीक बसोकूच दिना रडटालो सो म्हटलें आसूं म्हटलें टायम स्पेंड केले आमी अंकला वांगडा. सो आनी एक गजाल म्हणजे जो चेडो व्हडलो चेडो 12th पास जाल्या 72% तो पास जाला आनी जस्ट 3% आनी 3%नी तो डिस्टिंक्शन येवपाचो. कितें जावं जेन्ना तेजे एग्जाम चालू आसलेले पळय तेन्ना डॅडीचो एडमीट आसलेलो मणिपालान. इतले टेन्स सिच्युएशन तेन्ना तरी पूण तेणें बरे भशेन स्टडीज करून एक फर्स्ट क्लासान तो पास जाल्लो आसा कळ्ळें न्ही. सो जस्ट ती मॅसेज येयल्ली आंटीचे वॉच ताका आवडलें खंय बरी दिसलें. ओके सो पयलीं परस न्ही अंकलचें मातशें म्हणजे फेस पळयल्यार कळटा की मातसो आतां अंकल आसा बरो कळ्ळें तुमकां न्ही. सो इतलें इजी ना तें कळ्ळें तुमकां आजून ताका त्रास जाता हांगासर ऑपरेशन केलां न्ही हांगाचें न्ही मास्क काडून न्ही हांगा घातलां कळ्ळें तुमकां. सो आपल्याक खावपाक जायना म्हणटा कितें घट वस्तू कितें घट खावपाकूच जायना ताका दुखता आनी हांगा गिळटाना ताका मातशें कितें त्रास जाता खंय आनी मेन कितें हांगा ऑपरेशन केलां न्ही तें मातशें न्ही चड टायम लागता मातसो तें पेकपाक. सो स्लो खाता तो मोव कितें आसता पळय पातळ बीन तें आपल्याक वयता म्हणटा. कितले म्हूण तें मोव पातळ वस्तू खातले हय का न्ही. खावंक जीब आमचें रावता खावंकूय दिसता कितें तरी सांगतालो अंकल आपलें हें खावंकूय दिसता तें खावंकूय दिसता पण तरी पूण आपूण स्लो खाता बट दुखता न्ही तें. सो कितें करतलें सो हांवें सांगलें अंकलाक यो तूं एक्चुली जाता कितें खबर आहा फक्त हॉस्पिटल आनी घर हॉस्पिटल घर इतलेंच तो अंकल पळयता आनी मनशाक वाज जाता न्ही फक्त घरा बसून हॉस्पिटल वच घरा बस बेजार येता मनशाक कितें चेंज जाय. सो सांगलां हांवें आंटीक अंकलाक घेवन यो म्हणून आमगेर. सो जाता इतलें हांव बरें करून वाडटलें अंकलाक जें अंकलाक कितें खावंक दिसता पळय तें हांव करून वाडटलें. सो पळोवया केन्ना येता तो अंकल आनी हांव अंकलागेर वयचें ना आतां अंकलाक आमगेर येवंक जाय. सो जाता तितलें आमी टायम स्पेंड करतलें हांगासर कितें अंकलाक कितें आवडटलें पळय हांव सगळें तें करूंक वाडटलें अंकलाक. सो पळोवया केन्ना कितें जाता तें आतां मातशें टायम लागता न्ही तें सगळें पॅकअप जावपा बीन पॅकपाक बीन सगळें टायम लागता. सो म्हटलें सुशेगाद टायम घे आनी मदीं मदीं हॉस्पिटलाक वयचें पडटा चॅकअपाक ताका लागून सो म्हटलें टायम घे आनी सुशेगाद यो कळ्ळें तुमकां. सो हांव तुमकां आमचे यूट्यूब फॅमिलीक हांव एकूच रिक्वेस्ट करता प्लीज तुमकां हांव एक रिक्वेस्ट करता अंकला खातीर न्ही एक देवा कडेन तुमी प्रे करात अंकल कितले बेगिना बरो जावचो आनी जे लायफान कितें आहा न्ही वायटपण सगळें वचचें कळ्ळें तुमकां न्ही आनी अंकल बरो जावचो आनी कसलेंच ताका दुयेंस येवंक जायना कळ्ळें तुमकां न्ही. इतलेंच हांव तुमकां प्रे करता की तुमी मातशें मागून घेयात अंकला पासून अंकल लुसियानो पासून न्ही तुमी मागात अंकलचें हेल्थ बरें रावचें मातशें मागून घेयात कळ्ळें न्ही. जेन्ना ऑपरेशन आसलेलें पळय म्हाका सांगलेलें आंटीन ऑपरेशन आसा म्हणून आमी देवा कडेन सदां मागताले आमच्या साईबाबा कडेन आमी सदां मागताले अंकलचें ऑपरेशन एक बरें भशेन जाल्या पुरो म्हणून. सो देवान आयकलें जालें ऑपरेशन. सो आतां अंकल मातसो आसा बरो उलयता बीन बरो आसा. सो इतलेंच तुमी प्रे करात अंकला पासून कळ्ळें न्ही. हांव आनी तुमकां तुमचे कडेन कांयच मागना. सो हॅट्स ऑफ म्हणटा तेज्या बायलेक कितें जावं इतले लायफान तेंचे प्रॉब्लेम आहा तरी पूण ती सुशेगाद ती सॉल्व करता म्हणजे कळ्ळें तुमकां न्ही. म्हणजे पेशन्स जाय न्ही हें सगळें पळोवपाक कामूय पळयता ती टिचर ती स्कुलान टिचर भायलें काम पळोवंक जाय मागीर घरचे भुरग्यांक पळोवंक जाय मागीर प्लस आपल्या घोवाकूय पळोवंक जाय पण वालोर तिका खरेंच आहा ती दाखोवन दिना तेज्या मनान खूब अशे प्रॉब्लेम आसा त्रास आसा ती दाखोवन दिना कळ्ळें तुमकां न्ही. दाखोवन कितें जातलें दाखयलें लोकांक सांग पळोवया आपले लायफान त्रास जाल्यार आमीच आपुणूच काडूंक जाय हय का न्ही. सो तिकाय हांव इतलें देवा कडेन मागता तिकाय मातशें बरें शक्ती दिवचें कळ्ळें न्ही हे सगळे प्रॉब्लेम फेस करपाक कळ्ळें तुमकां. सो इतलें तुमकां सांगता की प्लीज तुमी अंकला पासून मागून घेयात कळ्ळें न्ही. सो नेक्स्ट ब्लॉग तुमकां पळोवंक मेळटलें जेन्ना अंकल आमगेर येतलो कित्याक ते टिचर आहा न्ही तो आतां हॉलिडे पडूंक जाय भुरग्यांक सो स्कूल बीन आहा न्ही. सो ताका म्हटल्यार सुशेगाद तुमी या म्हटलें टायम काडून स्पेशली आरामात कळ्ळें न्ही. येवन गडबड करून वचप अशें नाका सुशेगाद खावन पिवन सुशेगाद आमकां आमी एन्जॉय करया म्हणलें तिका. ओके सो बरी दिसता अंकलाक मेळोन कळ्ळें न्ही. आनी अंकलाकूय बरी दिसता आमी गेल्यार बीन केन्नाय म्हणटा खंय
जेन्ना तुमी पर्वरी सायड बी येता न्ही अंकल म्हणटा खंय तृप्तीगेर या असो म्हणटा खंय म्हाका ती आंटी म्हणटाली. सो अंकलाक हांवें रिक्वेस्ट केला येवकूच जाय आनी अंकला येता म्हटलां. अंकला म्हाका प्रॉमीस केला आपूण येतलो म्हणून. ओके, इतलेंच आयच्या दिसा खातीर. सो हो व्लॉग कशें आसलेले कमेंट करा, आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर.